नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करियर ह्या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. असे म्हणतात की अर्थ नासत जाल्यार खंयच्याच गजालीक अर्थ ना आणि हे शिक्षणाच्या बाबतीनूय तितलेंच खरें आसत. आणि खंयचोय भुरगो फक्त पयशाक लागून अडचो न्ही, ताचें शिक्षण अडचें न्ही, ह्या खातीर गोंय सरकारान एक खूब वेगळे येवजणे चालीक लायल्यात आणि ह्या येवजण्या विशीं आयज आमी जाणून घेतले. आमचे मदीं आसात डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनचे डायरेक्टर प्राचार्य भास्कर नायक सर. सर स्वागत आहे तुमच्या कार्यावळीन. सर म्हाका दिसता बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो मंत्र म्हाका दिसता तुमच्या डिपार्टमेंटान खूब प्रत्यक्षान हाडला आसतलो. ही येवजणची सुरवात कशी जाली आनी हाचो उद्देश कितें आशिल्लो? आमचे जे उच्च शिक्षण संचालनालय आसा ते एका वेळार म्हणजे 2002 पयलीं, टू बी व्हेरी प्रिसायज, 2002 पयलीं हे शिक्षण खातें, उच्च शिक्षण खातें म्हणजे फक्त एक ग्रांट दिवपी आनी ऑडिट करपी अशें एक डिपार्टमेंट आशिल्लें, जशी खुबशीं गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंट्स आसतात इन जनरल. पूण 2002 जे तेच्या वेळार जे सरकार आयलें, मनीस पर्रीकर बाबांचे मार्गदर्शना खाला मुख्यमंत्री म्हणून, तांणी शिक्षणाचो एक अर्थच वेगळे भशेचो आयामीक वेगळो दिलो आनी ह्या डिपार्टमेंटाक एक नवी दिशा तेन्नाच्यान दिसली. आनी तातूंतली ते म्हणजे एक अतिशय म्हत्वाकांक्षी स्कीम जी इंट्रोड्यूस केली त्या वर्सा, ती स्कीम आशिल्ली इंट्रस्ट फ्री लोन स्कीम फॉर हायर एज्युकेशन, कळंतर विरयत येवजण लोनाची. आनी ही स्कीम तेन्नाच्यान आज मेरेन चालू आसा. उच्च शिक्षण खातें ज्यो कितल्योश्योच स्किमी आज इम्प्लिमेंट करतात, तेच्या वेळार फक्त एक स्कीम आशिल्ली 2002. आज आमी कमीत म्हळ्यार 7-8 स्किमी वेगवेगळ्या प्रकारच्यो वेगवेगळ्या धर्तीच्यो आज आमी इम्प्लिमेंट करतात. म्हाका दिसता ही स्कीम म्हाका दिसता देशान पयलेच फावटी आनी अजुनूय म्हाका दिसता अशा प्रकारची स्कीम जंय इंट्रस्टूच ना अशी पयली. सर ही इंट्रस्ट फ्री लोन जी स्कीम आसा ती कशा प्रकारची आसा, ताका क्रायटेरिया कितें आसा आनी कशा प्रकारे एप्लाय करूं? तुका हांवें सांगलें तशें इंट्रस्ट फ्री लोन स्कीम 2002 सालाक तेजो बर्थ जालो. आनीक ह्या स्किमीचो बर्थ म्हणजे एक कितें म्हणटात ताका, एक एम्पथी म्हणटात न्ही, लोकांक त्रास जाता पयशे ना म्हणून, आनी त्या भावनेंतल्यान तेच्या वेळार आमचे मुख्यमंत्र्यान ही स्कीम सुरू केली. कारण म्हाका खबर आसा जेन्ना ताणें हो कॉन्सेप्ट मांडलो आनी स्कीम तयार करपाक सांगलें तेन्ना ताणें म्हळें की आपल्याक स्वताक आपल्या भुरग्याक जेन्ना धाडचो पडटा तेन्ना कितें भायर फॉरेनाक बी शिकपाक धाडटा तेन्ना आपल्याक कळटा की लोकांक कितलो त्रास जाता आसतलो, आपले वयल्यान आपल्याक कळटा. आनी तातूंतल्यान ह्या स्किमीचो जन्म जालो आनी वीच इज वन ऑफ दी मोस्ट एम्बिशियस स्कीम. आज हिंदुस्थानात खंयच्याच कडेन अशा प्रकारची स्कीम खंयचेच सरकार चलयना. इंट्रस्ट फ्री लोन स्कीम अशी प्रकारची स्कीम खंयचेच सरकार चलयना. आनी म्हाका दिसता ही स्किमीक तेच्या वेळार, आतां म्हाका याद जायना वेदर ती मागीर जालें काय कितें, की लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्साक ती स्कीम वचपा खातीर तांचे लोक बी आयिल्ले, तांणी मागीर सबसिक्वेंट कितें केलें तें म्हाका खबर ना. पूण सांगपाचो मुद्दो म्हणजे की ही स्किमीची अंडर क्रायटेरिया अशी, जेच्या वेळार सुरू केल्ली तेन्ना 1 लाख पर्यंतचे लोन दिताले फॉर स्टडीज इन इंडिया. ओके. आणि म्हणजे हे फर्दर स्टडी म्हणजे 12वे उपरांत, 12वेच्या उपरांत फॉर स्टडीज इन इंडिया मॅक्झिमम अप टू 1 लाख रुपये दिताले तेन्ना. आनीक फॉर स्टडीज एब्रॉड मॅक्झिमम 4 लाख दिताले. हें बरेंच वर्स चल्लें. आतां पोरुंच्यान ही अमावंट बदलली आनी पोरुंच्यान सरकारान फॉर स्टडीज इन इंडिया वर्साक मॅक्झिमम 2 लाख, टेनेबल फॉर अ पिरियड ऑफ 5 years, 5 वर्सां, म्हणजे 5 वर्सांच्या पिरियडाक सादारण 10 लाख रुपया. म्हणजे 5 वर्सांचो अभ्यासक्रम आसत जाल्यार 10 लाख रुपया. म्हणजे आतां उदाहरणार्थ कोणी जर एक डॉक्टर जावपाक पळयता मेडिसिनाक गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान किंवा आनी खंयच्यानय जर, जाल्यार ताका दर वर्साक 2 लाख रुपया मेळटात. मिन्स प्रोवायडेड इज फी, ताजी बंधन आसात, तुका एक्चुअल फी इज गिवन टू यू. आनी फीचे मदीं पयलीं आमी फक्त ट्युशन फी धरताले, मागीरच्या काळामध्ये आमी लॅब फी आनी बाकीच्यो एअर फी, लायब्ररी फी, त्यो सगळ्यो फी एक कडेन केल्यो आनी त्यो सगळ्यो मॅक्झिमम 2 लाख पर इयर. आनी फॉर स्टडीज एब्रॉड बरेच वर्सां 4 आणि 4 8 लाख आशिल्ली, ती फॉर स्टडीज एब्रॉड पोरुंच्यान ती 8-8 16 लाख केल्या. फॉर स्टडीज एब्रॉड भायल्या देशांनी वचून जे शिकतात 16 लाख म्हणजे 2 वर्सां खातीर, 2 वर्सां खातीर वर्साक 8 लाख. आनी हाजी फाटलो रॅशनल की एक्सचेंज रेट ही जाल्ले कारणान, रुपयाचो भाव कमी जाल्ले कारणान
फॉरेनांतलें शिक्षण खूब म्हारग जालें बरोबर आनी इन ऑर्डर टू कॉम्पेन्सेट दॅट ओके हे लिमीट वाडयलें सामकें डबल केलें 4 लाखाचें 8 लाख केलें आनीक 8 दुणे 6 लाख ओके सो फॉर 1 year 8 lakhs आनी 2 वर्सां खातीर 6 लाख मॅक्झिमम ही स्किमीची अंडर खंयचोय भुरगो ज्याची वय पिराय 30 वर्सां मेरेन आसा अशा भुरग्याच्यान ह्या स्किमीक एप्लाय करूं येता ही शूड बी अ रेजिडेंट ऑफ गोवा फॉर अ पिरियड ऑफ मिनिमम 15 years ताका फॉर स्टडीज इन इंडिया जाल्यार ताका 55% मार्क पडले पुरो सुरवातेक 60% आशिल्ले ओके मागीर आमकां रियलायज जालें की 60% आसता लोक येता ना 59.5 आसा 58 आसा मागीर आमी ताका एक वेगळी स्पेशल कन्सिडरेशन म्हणून करप सो वी थॉट दॅट इन्स्टेड ऑफ डुईंग दीस वी लोवर डावन दॅट पर्सेंटेज अल्टिमेटली इट इज लोन आणि रिझर्वेशन कॅटेगरीन कितें वेगळे आसा आमच्या टोटल बजेटाच्या 12% बजेट आमी एसटी खातीर दवरला ओके आतां ते एसटी खातीर तितलें बजेट लिफ्ट जाताच म्हणून ना आनी पण ताच्या खातीर पर्सेंटेज लेवल कमी आसता पर्सेंटेज लेवल कमी आसा एसटी खातीर एसटी एससी आनी ओबीसी ह्या 3 कम्युनिटी खातीर पर्सेंटेज लेवल इज 10% लेस म्हणजे 55% फॉर स्टडीज इन इंडिया ती 45% फॉर स्टडीज अब्रॉड 60% आणि फॉर एससी एसटी ओबीसी इट इज 50% आणि स्टडीज अब्रॉड आमी एकच केलां की जे कोर्सीस हांगा आसात फॉर एक्झाम्पल MBBS इंडियेक आसा ओके आनीक जाल्यार तुका MBBS खातीर वचपाक आमी भायर वचपाक पयशे दिवचे नात बरोबर भायर इन द सेन्स हांगा इंटरेस्टिंग पार्ट MBBS तूं समज रशिया वचून करता अँड ऑल ऑफ अस नो रशियांतली MBBSची प्रॉब्लेम्स आनी इश्यूज कितें ते आमकां सगळ्यांक खबर आहा कारण तो थंय दोतोर जावन आयलो म्हणून उपयोग ना ताका हांगा येतगीर मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडियाची परीक्षा पास जावची पडटा आनी तो जर परीक्षे पास जालो ना ताची ती डिग्री इज नॉट वर्थ देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रॅक्टीस सो आमी अशी कंडिशन घाला की एखादो कोर्स जो हांगा अवेलेबल आसा त्या कोर्सा खातीर नॉर्मली लोन वचपाक मेळना भायर वचपाक ओके म्हणजे अशे कसले कोर्स कारण बहुतेक आमी पळयता की MS आतां MS हांगा हां ओके हांगा MS म्हणून कोर्स आसना ओके सो MS कोर्स भायर आसा सो MS वाली सगळ्यांक मेळटा बरोबर आनी खंयचे कोर्स तांकां मेळटा MBBSक हांगा कोर्स आसा म्हणजे ताका मेळना पूण तूं समज एखादो मनीस जर एक सुपर स्पेशलायझेशनाक अमेरिकेक गेलो किंवा आनी खंयच्याय प्रगत देशाक गेलो ज्या जाग्यार एक वेगळ्या भशेचें शिक्षण दोज कोर्सीस आर कन्सिडर्ड ओके म्हणजे जे कोर्सीस स्टँडर्ड पद्दतीन हांगा मेळटात ओके आतां फाल्यां समज M.Com करपाक तूं आपूण अमेरिके वचून करता म्हणून इट इज नॉट सो बरोबर पूण लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्साक वचणाऱ्या भुरग्याक ओके MA ताजी वेगळी भशेची आसता बरोबर. ताजी हें वेगळें आसता अशा भुरग्यांक वी परमीट ओके सर तुम्ही बदल राबिताचो दाखल्याचो हय, उल्लेख 15 वर्सां, 15 वर्सां पण समजा एखादो भुरगो जो आसा हय की तो एक 4 वर्सां समजा बॉम्बे शिकलो मामागेर किंवा आनी कोणागेर शिकलो तो जल्म हांगाच जाला आनी तो सो 15 वर्सां जाता पण मदली ती 4 वर्सां ताका मेळना ना तर वी कन्सिडर बिकॉज अल्टिमेटली वॉट इज द पर्पज दिस स्कीम शूड गो टू द डिजर्विंग पीपल ओके स्कीम गोंयकारां खातीर आसा आनी आमची गोंयकाराची डेफिनेशन गोवा सरकाराचें खूब ब्रॉड इतलें ब्रॉड डेफिनेशन म्हाका दिसता हिंदुस्तानाक आनी खंयच्याय सरकाराचें आसा काय ना हाचेर दुबाव आसा ओके हेर स्टेटींनी बेनिफिशरी स्किम्स आसतात न्ही त्यो त्या स्टेटींतल्या नीज लोकां खातीर आसतात ओके म्हणजे मूळचे म्हणजे महाराष्ट्रांतली स्कीम मूळ महाराष्ट्रीयन ओरिसांतली स्कीम मूळ ओडिशी लोकां खातीर आसतली वेस्ट बेंगॉलांतली तांचे खातीर आसतली हांगा तें ना हांगा आमचें डेफिनेशन गोंयकाराचें इज व्हेरी व्हेरी ब्रॉड डेफिनेशन खंयचोय भुरगो जो 15 वर्सां गोंयांत रावला तो गोंयकार ओके आनी ती 15 वर्सां सलग आसपा जाय म्हणून आमची स्किमी खातीर ती सलग आसपा जाय म्हणून ना पूण ताका सपोज जर मेडिसिनाक एडमिशन जाय किंवा इंजिनियरिंगाक जाय जाल्यार तांचे तें सलग आसता तांकां 10वी 12वी गोंयांतल्यान पास जाल्लो आसपाक जाय आमच्या हाका तें सलग आसपा जाय म्हणून 15 वर्सांचो राबितो ओके 55% किंवा 60% मार्क ओके आवय बापायचें उत्पन्न इज द थर्ड इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया कितले आसपा जाय फॉर स्टडीज इन इंडिया इनकम लिमीट इज 7 lakhs पूण ज्या बापायच्या वयचे सेकंड भुरग्यां हायर एज्युकेशन घेता तेन्ना ते इनकम लिमीट दॅट एक्सटेंड फिजी प्रमाणांत ते वाडून ते 8 लाखां मेरेन आसता ओके आनी फॉरेनांतली पळय आसा न्ही फॉरेन वचपाची हाका ताका इनकम लिमीट इज 12 lakhs
12 लाख आवय बापायचे टेकन टुगेदर. पूण एखादो भुरग्याचो एखाद्या पेरंटाचो जर दुसरो भुरगो जर शिकता जाल्यार तें लिमीट 12 लाखां वयल्यान 14 लाखां मेरेन. हाचो अर्थ सर्वसाधारण सगळ्या लोकांक ही स्कीम मेळटा. साधारण सर्वसाधारण सगळ्या लोकांक ही स्कीम मेळटा. एक आतां कितें जातलो, एक तुका ही स्कीम कोणाक मेळची ना, एक साधारण कॉलेजिएट टिचिंगाक समज आसात किंवा ज्यांचे आवय बापूय हायर इन्कम हातूंत भितर तांकां गरजूय ना, तांकां गरजूय ना रे बाबा गेल्यार, जाल्यार अशा लोकांक ती मेळची ना. सर आमी एक आमचो एक हें आसा मनोवृत्ती आसता की आमी कर्ज म्हटल्यार भिता, म्हणजे अरे पयशे घेतले मागीर ते फारीक जावंक ना ते येवन तेन्ना तुमी कशें पळयता, म्हणजे जे रिकवरीचो पार्ट आसा तो रिकवरीचो पार्ट कसो जाल्लो? इट्स अ व्हेरी गूड क्वेश्चन यू आस्क्ड कुलदीप. खरें जर पळोवपाक वचशीत जाल्यार आमची स्कीम ज्या पद्दतीन चलता ती इट इज अमेझींग. आज आमची ती स्कीम गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चलयता. ताजो चेअरमॅन आमचो कांताबा भटनेकर आसा. व्हेरी एफिशियंटली स्कीम चलयतात. पयलीं आमी 5-7 वर्सां 2002 ते 2006 मेरेन डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन चलयताली. नंबर ऑफ केसीस कमी आसताल्यो. आतां खूब केसीस जातात. आतां वर्सांतल्यान हजारांनी शेकड्यांनी भुरगे एप्लाय करतात. इंट्रस्टींग पार्ट, आमची रिकवरी इज टू द ट्यून ऑफ 98%. हार्डली 1-2%, 98-99% आसा. गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान जी लोनां दिल्यात 2005 नंतरची, ताजी रिकवरी रेट साधारण 99% आसा. आमची डिपार्टमेंटान दिल्ली ताजी रेट साधारण 98 पॉयंट समथींग अशी आसा. आनी इंट्रस्टींग पार्ट म्हळ्यार ही गोंयकारांची मेंटॅलिटी, चोय भाग आसूं येता. गोंयकाराक आपल्याक आपणी जर पयशे जर घेतिल्ले आसात जायत जाल्यार ते जात तितले बेगीन बाबा तागेले घेतिल्ले ते दिवचे, सरकाराचे पयशे खावपा खातीर घेवप, अशी एक जी पळय भायले कडेन मेंटॅलिटी आसा. आनी तशें जाल्यार ही स्कीम केन्ना बंद पडटली आशिल्ली. ह्या स्किमीची शास्त्र कितें, पयशे लोक जे रिपे करतात ते रोल जायत रावपाची. इनिशियली जेन्ना स्कीम सुरू केल्ली तेन्ना सीएम सराचो होच ओपिनियन आशिल्लो. ताणें म्हणिल्लें की 7-8 वर्सां नंतर ती सेल्फ फायनान्सिंग जातली. तशी जाली ना, बिकॉज वी इन्क्रीज द लिमीट. आमी लिमीट 4 पटीन वाडयलें लोकांची बेनिफिटा खातीर. सो सेल्फ फायनान्सिंग जावंकूच शकना ती इवन एट दीस स्टेज. पूण रिकवरी रेट इज फॅन्टास्टीक. म्हजो एक जेन्ना ह्या स्किमीच्या संदर्भान कांय वर्सां पयलीं हांव बँक ऑफ इंडियाची रिजनल ऑफिसा कडेन हें करतालो किंवा केन्नाय मॅनेजर्स ऑफ द बँक्स येवन उलयतात. आनी वेन दे डिस्कस विथ मी, ते म्हाका म्हणपाक लागले, तूं म्हणपाक लागले एक दिसा तुमी 40 लोन दिसा लोकांचे लोन कशी पास करतात. आय सेड आवर प्रोसिजर्स आर सिंपल. आमचे कडेन रेट टेपिजम ना. आमी ह्यो गजाली ताका सांगतात. आमी ताका आवय बापायक आनी त्या भुरग्याक आपयतात. नॉर्मली आमी लोन दिता तेन्ना भुरग्याचो पॅरंट आसताच बरोबर. कारण भुरग्या खातीर लोन घेता हें त्या भुरग्याक कळपाक जाय. नाजाल्यार तो भुरगो जर फाल्यां जर फारीक करना, आवयच्या दोळ्यांत दुखां येतात, बापायच्या दोळ्यांत दुखां येतात. इट इज नॉट इजी. सो वन गूड पार्ट, दे वर रियली शॉक. ते म्हणपाक लागले आमची एज्युकेशन लोन स्कीम जी आसा त्या स्किमींतल्यान म्हणपाक लागले आमकां देर आर थकीत हें आसात, बॅड डेट्स आसात आनी येते. सो दीस डजंट हॅपन. एक ऑन ए लायटर जाय सांगपाचें म्हणजे जाल्यार केन्ना केन्ना नुस्त्या बाजारांत बी जर गेले जायत जाल्यार कोण तरी खंयच्यान तरी येता आनी म्हणटा, सर ते निमाणे इन्स्टॉलमेंट तो उरलो. इट बिकम्स रियली एम्बरेसिंग फॉर मी वेन ही सेज इट. पूण त्या मनशाची गुडवील आसता, त्या मनशाचें हें बरेपण आसता. आनी हें टोटली गोंयकाराचें बरेपण. हें गोंयकाराचें बरेपण, प्रामाणीकपण. ताका दिसता की आपल्याक लोन दिल्लें आपणें तें फारीक करपाक जाय आनी आपल्याला तें फारीक करपाचें मातशें उरलें जाल्यार कोणी फोन करून सांगता तें उरलां आपूण पे करता. दीस इज हाव द स्कीम वील कंटिन्यू फॉर एवर. ओके सर, तुमी म्हटलें की हे लिमीट आसा मॅक्झिमम इतले 2 लाख. मिनिमम कितले आसा काय ते सगळ्यांक? ना 10,000 रुपया फीची वयर वार्षिक. ओके. कमीत कमी 10,000 रुपयांची वयर ज्यांची फी आसा. 2,000-3,000 आसल्यार तुका लोना खातीर येना. तूं 10,000 थंय सुद्दां केन्ना केन्नाय परिस्थिती सामकी बिकट आयिल्ली आसता. एसटीची पॉप्युलेशनाक, एससीची पॉप्युलेशनाक अशी गरिबी आसता केन्ना केन्नाय, जाल्यार वी कॅन कन्सिडर. बट इन अ नॉर्मल कोर्स इट इज 10,000 इन अबाव.